देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. जुआंवाचो आविस्फोर्तीन वोळ 16 ते 18. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराची कास्तीचे फळ म्हूण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका कास्तीचें फळ म्हूण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास दवरिना ताका कास्तीचें फळ म्हूण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. सर्विस्पराचें उतर. सर्विस्पराचो उपकार. नियाळ. आयचें पयलें वाचप देवाच्या बरेपणाची आनी भोळेपणाची खबर कोत्ता. देव दयाळ मोवाळ काळजाचो, केन्नाच रागार जायना, सदांच विस्वाशी. हिशोब नासलेली विजमिता देव आमच्या जिवितांत कोत्ता. दुसऱ्या वाचपान सांत पावल कोरीतकारांक लागीं मागता बोव मनशाळ जावंक, एका मोनान आनी एका काळजान जिवंक, मोगान आनी शांतीन रावंक आनी सदांच पवित्रित्वेक आमच्या जिवितांत सुवात दिवंक. शुभ वर्तमानांत बाप आपल्या पुताक जेजूक वाखाणटा आनी ताचेर भावार्थ दवरतात ती जैतिवंत जातली म्हणटा. जैतिवंत जातात तांकां खास ना, पूण स्वर्गीचें जिवीत मेळटा. पवित्रित्वे आमच्या बावतिस्मा उदेशी आमच्या जिवितांत भितर सोदता आनी बऱ्या मनशाक चलयता आनी सांबाळटा. आमेन.